नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत परत एकदा तुमकां येवकार. कालच आमचो आलेश सिकेराक आमचे पर्यावरण एक खातें मेळ्ळां. पर्यावरण, लॉ एंड ज्युडिशरी आनीक हे दोन म्हत्वाची खातीं ताका मेळिल्लीं आसात. आनी एक साश्टीक आतां एक नवे चर्चेन हे घेतला, रूप घेतला. तें म्हणजे साश्टीक कोळसो नाका. बरोबर. हाज्या पयलीं जी 2020 जी नोव्हेंबरच म्हयन्याक एक चांद्रा रॅली जाल्ली, त्या रॅलीक आलेश सिकेर सामको फोर फ्रंटाचेर आशिल्लो कोळसो नाका म्हणून. आनी आतां तेंच खातें आलेश सिकेरा कडेन आयलां. एक तुवें पयलें आसा सोशल मिडियाचेर सगळ्याचेर पयलें आसतलें की तो व्हायरल जाता. हय. सो आतां आमच्या आलेश बाबाक हें आतां नवें जें खातें मेळ्ळां तें ताका त्रास दिवपी आसतलें काय ही वील मॅनेज वीथ दॅट? तो मॅनेज करतलो. कितें आसा सुशांत, आतां हाजे फुडें काय तो जिखून येवपाना. ही परिस्थिती अशें लोक म्हणटात. लोक म्हणटा म्हणजे नव्या तूं आतां पळय तो कसो जिखिल्लो. तो मदीं 5 वर्सां तेन्ना मिकीन उडयलो. ताचे नंतर बाबाशान थंय काँग्रेसीचेर आयलो. ताचे नंतर परतो हाका चान्स पडलो, ते भायर बाबाशान त्या सायडीक गेलो म्हण ते हाका टिकेट पडली. आनी आलेश सिकेराली आतां एज जाल्ली आसा. सो ताका तें व्हडलें परतें जिखून येवपाचें टेंशन ना. हें लास्ट टर्म मागीर सुशेगाद बसपाचें घरा कडेन. पूण पयर आमी सांगितलें तशें बोरयेची ब्रिजाचें एक हें आसतलें ताजे मुखार टेंशन. आतां हातूंतली सगळीं जी तूं सांगता भशेन मेन जी प्रकरणां आसात तातूंत भितर रासय जेटी आयली जी कोलाक लागून म्हणटात ते. ताजे नंतर तुगेलें कोलाचो इश्यू आसा जो ट्रॅक माजोड्डा बिजोड्डा लागता. डबल ट्रॅकिंग डबल ट्रॅक थंय आनी तोय ताजेच हातूंत पडटा. त्याच बरोबर बोरयेचो नवो ब्रीज ही सगळी हे ताजे खात्या अंडर येतात. आनी तो एक टायमार जेन्ना काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्ना ह्या हातूंत आंदोलनां सांग मुखार आशिल्लो, सगळे म्हणजे आवाज करतालो. आतां ही परती ताजे मिनिस्ट्री अंडर आयिल्ली. सो आतां ते हे चर्चेक सामको उदाहरण आयलां की कितें करतलो आलेश सिकेराचेर काय म्हणून. आनी हें केन्ना जालां की आतां एकूच 4-5 म्हयन्यांनी लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा. आनी त्याच वेळाचेर अशी सामकी सेन्सिटीव खातीं जी आसात ती ताजे कडेन दिल्ली आसात. ताका परत भितर घेतिल्लो आसा, म्हणजे ताका भितर घेवन मिनिस्टर केल्लो आसा. ह्या वेळाचेर विरोधक हो इश्यू कितलो तापयतलो दिसता तुका? विरोधक तापयताले इतले ते आतां सद्या म्हणटा. काल एक अमित पाटकरान बरें सांगलें ताका डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर. कळ्ळें तुका, तो करपा जाय आशिल्लो तसो मोठो केलो ना ताणें. म्हणजे हो इश्यू एनवायरमेंट हें तुगेलो ताका दिले. तो एक टायमार विरोध करतालो, आतां तो भितर गेला, आतां कितें करतलो हो इश्यू ताणें घेवपा जाय आशिल्लो, तो घेतलो ना. ना आतां घेनाका. पूण हांव म्हणटा इलेक्शन येवपाचें आसा आनी इलेक्शनाचेर म्हाका म्हजे कोतान हो इश्यू वाडटलोच. कारण ओपोजिशन आसा तो होच इश्यू घेवन BJPक कॉर्नर करपाचो तांचो हे आसतलो. आनी मेन म्हणटा तांकां जाय आसतलें की साश्टीक म्हणजे आलेश सिकेर येवन BJP हय तो एक इश्यू सामको हे आसतलो. सो म्हाका दिसता BJPन विरोधकाच्या हाताक एक कोलीत दिला अशें पळोवपाक दिसता सगळें पयल्यार. आज आनीकच पर्यावरणाकच लागसार असो इश्यू म्हणटा तो आमच्या बाणावले त्या देगेचेर म्युनिसिपालिटी व्हरून कचरो उडयता असो एक इश्यू जालो. कितें जालां? आतां थंय पळयलें जाल्यार वेस्टर्न बायपासाचो जो हें आसा सारकें दामोदर कॉलेजी कडेन तें शेत आसा, दामोदर कॉलेजीच्या फाटल्यान विद्या विकासाच्या फाटल्यान. थंय पळयलें जाल्यार सगळ्या फुडें काल हें जाल्लें बोवाळ. ताणें सोशल मिडियाचेर हे आयिल्लें की कचरो उडयला ऑलरेडी. उडयलो म्हळ्यार 15 सुमार ट्रिपी उडयल्यात कचरो. तातूंत भितर आडसरां, थर्माकोल, सगळो ड्राय वेस्ट आनी मिक्स वेस्ट सगळो तो थंय व्हरून ते उडयतात. आज सकाळीं फुडें आमी जर थंय पावले पळोवपाक जाल्यार 2 मडगांव म्युनिसिपालिटीचे ट्रक फाटोफाट आयले, कचरो खाली गेल्या आनी गेल्यात. आनी ते विचारल्या सांगतात आमकां सिनियरान उडोवपाक लायला. आतां हातूंत भितरली एक हें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन असलें आडसरां बिडसरां हें करपाचें म्हणजे ताची वेलवेवाट लावपाची कांयच मशिनरी ना. पयर एक कितें हांगा हाडल्या तो तुका चुडी जावं व्हडली फानी अशें हें करपाचें. आडसर म्हणटा ताका शेल येता सारको हें आसता. सो तें जायना तांचे कडेन तातूंत भितर. आनी तें हाडलें तितलें सारकें ना. हांकां दुसरें एक मशीन लागता स्पेशली. दुसरें म्हणल्यार मडगांव म्युनिसिपालिटी लोकांक सांगता की तुमी आमगे हांगा उडयनाकात, आमी इतली फायन चेअरपर्सनान सांगिल्लें आसा की इतली फायन आमी कलेक्ट केल्ली आसा, लोक हाडून हांगा उडयतात आनी तुमी म्युनिसिपालिटी जावन तुमी दुसऱ्याले हातूंत म्हणून उडयतात. म्हणजे हाची परिस्थिती चिंता तुमी कितें आसता ती म्युनिसिपालिटीची.
हायकोर्टान तांकां हें दितकीर ताणें KTC कडेन बंद केलो आनी थंयच्या लोकांनी बोवाळ मारतकीर KTC ऑलमोस्ट तो हें प्लांट आसता भरून हें जालो आनी थंय ते कितें करताले उजो घालताले कोणें घाला कोणाक खबर ना उजो हय मदीं मदीं उज पेटत पेटलो जालें हय. आतां हालीं सुद्दां तुवें पयलो आसतलो हांगा आमची म्युन्सिपालिटी फाटल्यान उजो लागलो ताजे थंय कोस्ता ग्रावंडा कडेन उजो लागलो आतां हाकाय बी एक उजो घालपा आसतलो पूण हाचेर थोडी मिक्स माती आहा हे आतां कितें ते फिलींग करतात काय कितें करतात उडयतात आनी फिलींग न्ही फिलींग रस्त्याचें फिलींग जाल्लें आसा नॅशनल हायवेचें फिलींग जाल्लें आसा वेस्टर्न बायपासाचें हे ताचे सायडी जी शेत आसा थंय हाडून उडयतात आनी थंयच्यान साळ न्हय एक 5 मिटराचेर सुमार साळ न्हय आसा आनी ती लो लायिंग शेत तें एक्चुली हां हय म्हणजे हें सगळें जर करता जाल्यार हाका म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसरानूच त्या ट्रक ड्रायव्हराक सांगलां आसतलें कित्याक तांकां कांय ना हांचे कडेन जागो ना घालपा सद्या म्युन्सिपालिटी कडेन हो गार्बेज हँडल करपाक पयलीं मडगांव म्युन्सिपालिटी कडेन हँडल करपाक कांयच तोच आमी मिशनरी ना. आमी हाजे पयलीं हो इशू हे केल्लो हय. की हो आमचो एक संसडो आनी एक हे आमचे SCPDA मार्केट हे दोनूय हे इशू हय. न सोंपपा सारके न सोंपपा आनी हो एक ताचोच कचरो जर वेवस्थापन आमचे कडेन सारकें जायना हो तातलोच एक भाग आनीक आतां ह्या फाटभुंयेचेर बाणावलेचो आमदार थंय ताणें विजीट दिले पळय ताजी भुमिका कितें ताणें सांगलें थंय की ताणें डायरेक्ट थंयच्यान चेअरपर्सनाक फोन केलो COक कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताणें सांगलें हें तुमी कितें करता काय म्हणून त्या भायर बाणावल पंचायतीची एक मजा दिसता ते म्हणटा आमी आतां हें सगळें जर आसा न्ही जाल्यार हें तुमी एक फोटो जर कितें आसा डंपींग केलें तें कोर्टाक जर दिलें न्ही कोर्ट हांकां धारेर न्ही हांकां सामकें फायनल हें पडटलें म्हाका दिसता मागीर हांकां हायकोर्टान सांगलां तें हें फारीक पडटा बाणावल पंचायत म्हणटा आमकां वेळ आयल्या करतले म्हणटा ताणें पुलीस अनऑफिशियल पुलीस कंप्लेन केली एक ऑफिशियलूय केली पुलीस कंप्लेन पूण हें कोर्टाक आमी गरज पडल्यार दितली म्हणटा आनी गरज पडल्यार खंय ते 20-30 ट्रक्स ऑलरेडी घाल्ल्या आनी अशें न्ही की काळखान व्हरून बी घालतात दिसा व्हरून बिंदास घालतात हे सामकें तिसरी एक आमदारान सांगलें की ताणें ताचे कडेन उलयलें आनी आमी घेवपा ना हो कचरो कसोच हें जावपा ना तुमचो कचरो उडोवपाक तुमी पळोवन घेवचो आनी तुमी खंय दिवपा तो दियात वेगळे वाटलो आमचे हातूंत हाडून घालनाका कित्याक तांकां काय कचरा याड ना ते काडटात थंय त्रास बाणावल पंचायतीक सगळ्याक कचरो निवळ करपाचें आसा आनी तुमी अशें हाडून उडोवप ना मूर्खपण न्ही एक्चुली क्रिमिनल कंप्लेन ही सारकी आनी एक गजाल सांगता आडसराच्या हाका लागून मडगांवाक खुबशे जाग्यार स्पेशली रावण फोंड आमचे स्टेडियमा पावर हावस स्टेडियमा कडेन हांगा आडसर विकतात ही आडसर काय गोंयकार आली न्ही आडसर सगळी भायल्यान कर्नाटकांतली येतात तांचे जर तुमच्यान कचरो आनी तांचो म्युन्सिपालिटीक कांयच फायदो ना रिक्षी घेवन ते बसतात 1 रुपयाचो इन्कम ना तांचो इन्कम म्युन्सिपालिटी नासतलो बाकीच्या लोकांक आसा बाकी कोणा आसतलो पूण ते करता पळय सगळी तांची हें तांचे कडेन काय उडोवपाक जागोय ना आनी ते ट्रीट करपाकय कांय ना ते कितली कचरो करता तो चीत आसतलो एक मडगांवाक समज 1000 हें गेले जाल्यार 1000 स्ट्रॉ वतले स्ट्रॉ हे सगळे प्लास्टिकाचे आनी हें सिंगल यूज प्लास्टीक बॅन केल्लें आसा तरी आसतना हांगा मेळटा बिंदास आनी हाजो एक टॅक्स काय ते भरनात आमचे काय कोणा आडसर घेनात सगळी आडसर भायल्यान येतात सगळ्या फुडें ट्रकाचे ट्रक येतात थंय खाली जातात आनी ही आडसर विकतात एक विकून सोपो एक कितें 20 रुपया 30 रुपया दितली ते रावपाक सोंपय म्हणजे म्युन्सिपालिटीक फायदो काय ना कॉन्ट्रॅक्टराक म्युन्सिपालिटीक काय ना म्युन्सिपालिटी कितले मेळपा ते मेळ्ळे ऑलरेडी हांकां पयलीं बंद करपाक जाय विकपाचें हे आतां हे सगळें जर पळयलें जाल्यार आमी अशें म्हणटात पळय शेतच वय खाता हय म्हणजे वयच शेत खाता हय तशें तसल्यातलो प्रकार काय म्हणून कारण जर म्युन्सिपालिटींतले अधिकारी जर हातूंत सामील ना अधिकारी किंवा जे ते कोण चलतात बरोबर जाल्यार हे जावपाकच शकना हय जावपाक शकत ना तो एक पाटलो जावं 2 पाटली न्ही म्युन्सिपालिटी जेन्ना सांगता तुमी हांगा कचरान उडयनाका थंय उडयनाका तुमी ट्रकाट ट्रक थंय खाली करतात वचून त्या शेतांनी तुमी आनी कितें एग्जाम्पल दितले लोकांक आनी हे आडसरकार जे विकतात तांकांय भितरल्यान आमचोच सपोर्ट आसता आसाच नाल तांकां काडपाचें तांकां ते वाटेर जे धंदो तांकां ट्रेड लायसन ना कांय ना कित्याक दवरपाचें तांकां बंद करप तेंचे तुमच्यान जर तो ट्रेड करपाक जायना बेस्ट ऑप्शन ते तांकां बंद करपाचें सो मडगांवां म्हणटा तें आमचे वायटांतल्यान आनीक वायटा कडेन वता आनी वायटा कडेन परिस्थिती वता आनी ते सांगतात अशें कांयच ना हांगा फकत जाता कितें कलेक्शन करतात संसड्यार डंप करतात आनी तो व्हरतात सालिगांव आनी काकोड्या हांगा पयलीं म्हणटा ते तांणी बेगीन आपल्याक जी मिशनरी लागता धाकली तरी ती जावपाक धाकले हाडून ते थोडी तरी कितें ड्राय वेस्ट हें तें आनी पयलीं ते जागो ना म्हणटाले आतां ऑलरेडी जागो जालो सगळो सो तुमी तो यूज करा संसदेचो जागो ऑलरेडी जाला जाला आतां ताणें जे ते बायोमिथेनेशन प्लांट बसोवपाक जाय आशिल्ले आनी मागीर सुरू जावपाक आशिल्लें
हांगा कितें आसा, हांगा फकत खंय गेले पळयले आयले मागीर ताचे दीस काडीत रावपाचे, दीस काडपाचे खबऱ्यो आनी कांय ना. आतां मडगांवाक सद्याक हे म्हणटा इश्यूज आसतलेच. हय. सद्याक जर माहोल तयार जाला जावपाक लागला तो दिंडेचो. सांगतो. आनी आज केपें साकून एक दिंडी पांयान चलत केपें साकून मडगांव आयिल्ली. लोकां मदीं उत्साह म्हळ्यार त्या दिंडेच्या हातूंत भितर उत्साह कसो आशिल्लो आनीक बाकीच्या मडगांवाक हो जो उत्सव कॅच अप जावपाक लागला. सामको जावपाक लागला. आतां केपें साकून ते वेगवेगळे भागांतल्यान दक्षिण गोंयच्या सगळे वेगवेगळे काणकोणचे आशिल्ले, सांग्या वयले, सावर्डेचे अशे सगळे वेगवेगळे तांचो संत ज्ञानेश्वर ग्रूप दक्षिण गोंय हाजे एक 150 सुमार वारकरी ते केपेंच्यान चलत हांगा आयले. सकाळी फुडें ते सुटिल्ले, एक 12:30 म्हणल्यार ते पावले. ताजे नंतर ताणें अभंग गायन आनी आतां तांचें पळय नाश्ता बिश्ता करून मागीर आतां 4:30 तांगेले काबार जाला. आनी तातूंत भितर एक हे बरी अशी गजाल म्हणजे तातूंत भितर तरणाटे आसात. तरणाटे आसात, सामके भुरगे आसात, धाकले भुरगे आसात, जाणटेले बायलो आसात, 70 वर्सांचे सुद्दां बायलो आनी दादले आसात तातूंत भितर त्या ग्रुपां भितर. हें कोविडान एक वेगळेंच वातावरण ते हरिमंदीर परिसराक आनी लोकूय भरपूर तांकां लोक पळोवपाकय बी भरपूर आयले सामके. दीसभर आज एकादश आसल्या कारणान येताले पूण तांकां पळोवपाक स्पेशल रावले लोक सामके हरिमंदिराक. आतां फाल्यां तुळशीचें लग्न हय. आनी परां आमची दिंडी. आनीक म्हाका दिसता की मडगांवकाराक दिंडी म्हणजे तांचो मनांतलो एक सामको भाग असो की तांकां ते एकच दोन हाजी वाट पळयता जाय. एक तो आमचो जांबुलेचो शिगमो आनी दुसरी दिंडी. हे केन्ना येतले हे तांकां वेद लागिल्ले आसतात. आतां हे 2च दिसां भितर आमची ही दिंडी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटली. आनी म्हाका दिसता हाचे खातीर आमचे मडगांव सगळे उमेदीन भरिल्ले आसा. उमेदी बरोबर मडगांव बरोबर सगळे साश्टी जवळपास कुशीन आसा तेय उमेदीन भरिल्ले आसा. हीच उमेद घेवन आमी आमची आजची ही चर्चा हांगा थांबोवया. फाल्यां सारको आमकां दिंडेचो अदमास मेळटलो आनी तो मेरेन आमी आमचे सगळे जे पळोवपी आसात तांचो निरोप घेवया. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.